5 वर्सांचो लावू आसलो गो. आता सोडला गे म्हूण तुका गोत्तू ना गे तें. डायव्हर्स बरो जाला म्हूण खबर. तूं कितें गो खबरो आयकून हांगा काण बरोवंक आयला हांगे. कोण बाय ह्या वेळार. जिल्ली ए जिल्ली दार उक्ते कर. आयली गे कुजना देख कितली रास आयदनांचे. ताका हात लावंक कसो कोण सुना जाला हांगा. म्हाका उठोवंक तांकले जाल्यार तुका सांगते गे गो. आयली आयली. ओ अंजल बाय बारी अप्रूप. ओय गो जिल्ली हांवें आतां गटार दुवेकर आसचे मू. ये भितर ये. हो मावशी हांगा तसा बेसांव दी गे मावशे. बापाचे पुताचे स्पिरीट संताचे बेसांव गो पुता. कशें आसाय तूं. हांव बरी आसा मावशे. तूं कशी आसाय. आसा पुता. देवाक उडास येनासतना पेंकाडी मोडलां. तशें कित्या सांगताय मावशे. तूं बरी जाताय. म्हाका एक मसाज असो कळीत आसा. तासो आत गूण आसा न्ही बारी बरो गय. वय गे अंजल बाय तूं मायक समा करता गे. तशें जाल्यार गडविनाच्या काजार मायक येपण वर येत न्ही गे. वय म्हणटा तुका हांव ताचें कॉन्टॅक्ट नंबर दितां. ते तूं सेव कर. मागीर ताका मंगळारा दीस मात्र तुवें कॉल करीजे. तो मंगळारा दीस इल्लो फ्री आसता. मेळटा तुका. जायत अंजल बाय. सांगल्या बरी गडविना चेडू खंयचें गो. तें बिद्र्याचें आमी खंयच्या वाड्यांतलें. म्हाका इल्ली खबर आसा. डेली हांव. हां वय तुका कशें कळ्ळें. ताका 5 वर्सांचो लावू आसलो गो. आतां सोडला गे म्हूण तुका गोत्तू ना गे तें. वय गे डेली हाक गे. कितें गजाल म्हूण कळीत ना. तुमचे लागीं कांय सांगू ना गे ताणें. वय बा ताणी पळोवन जावचें न्ही गे. म्हाका कांयच कळीत ना. समा पळोवन काणगे जिल्ली. ना तर काजारा उपरांत मस्त प्रॉब्लेम जायत. तूं कितें गो खबरो आयकून हांगा काण बरोवंक आयला हांगे. तशें न्हय मावशे. गॉडवीन मस्त सादो भुरगो न्ही गे. डेली मस्त हंकारी गे. देखून आजकाल टीव्हीर पळयतनात कळटा मू. एक संवसारार घडचें पळयतना गे गॉडविना विशयांत चिंता ना. म्हाका सुरसुरे बगतात. तुमी उलोवन रावा हांव पियोंक हाडून येता. जायत जिल्ली. अरे रे त्या डेलियाक बॉयफ्रेंड आसलो गय न्ही. तुका कळीत आसा गे रे. म्हाका कितें सांगूंक नाय. आतां अंजल मावशी येयल्या रे गटारता म्हणून. ती म्हणाली तूं विचारूंक वचनाका हें. जायत पुता बरें जायत. बरें काण गे अंजल बाय. देव बरें करूं. म्हाका मस्त पुरासाणी जाल्ली. सांगल्या बरी तुजें दूख कशें आसा गटाचें. तें बरें आसा मू. डायव्हर्स बरो जाला म्हूण खबर. तें तुका कोणें सांगलें. ती आमकां इल्ली खबर. तें गटाचें न्हय गो बेंगळूरचें. वो कांय जोडी नासलो. अचात करसान तो जियेतालो. देखून डायव्हर्स जावना. ताणें सोडलां प्रेग्नन्सी. भुरगीं आसात मू. दोगां भुरगीं आसात तांकां. तुका इल्लें मोदें पडोवन समा कर येत न्ही गे बाये. म्हजें कोण आयकता गो. पळय अंजल बाई सगळ्यांच्या घरा एक समस्या आसा. लव असली बरी लग्नातली पाड तें बरं सांगूंक जायना. तो तांचो टायम. अळे गॉडविनान तूं पळयल्लें चेडूं तें.
चेडवान गोडविनाकडे सगळी गजाल सांगल्या. आता आम्ही त्यांच्यामध्ये वेचे समांगी समानय नाही गे. मागीर गटाच्या दुवेची किती गजाल ते त्यांच्यामध्ये सामानातले नाही. आता काउन्सिलिंग दिवन इल्ले सामा केला. दुसऱ्यांचे उलोवन आमी उलयल्यार आमीच पाड जाता. ते सांग मागीर जाय तर बरें हांव चलतां. 1-2 दीस रावू येत न्ही अंजलबाई. आतां येवन आतांच वेता म्हणटाय तूं. घरा किट्टी आयलां हांव ते मायक रावता म्हूण वेता. जावं की येवच्या आयतारा इरगजीचे पेस्त भुरग्यांक पुरा काडून तूं ये. म्हजी दुवो जावंय नात्रां पुरा येतात ते. जायत अंजलबाई. मावशे बाई सरली बेसांव दी गे. बाप्पा आसो पुता आसो आनी स्पिरीट संत आसो बेसांव. खोबरो आयकोण उलोवचें इल्लें उणें कर गो पुता. काले मावशे तुजें. खोबरो उलयल्यार आमीच पाड जाता. जायत मावशे खोबरो सोडया. सांगल्या बरी गोडविनाचे काजार केदाळ ताचे येवच्या मेयांत जगनी गो त्या वेळार. पावस आयल्यार ओपन ग्रावंडार गे. ना बा एसी हॉलान दवरलां. राती काजार ते. आतांची काजारां रातचीच जावची. जायत बरें जिल्ली फेस्ताकी त्या दीस उलोवया. जायत अंजलबाई. भुरग्यांक नात्रांक विसारला म्हूण सांग. जायत जिल्ली बाई सरता. गेलें गी गो तें. वय माय खोबरो सण्ण्योच्यो ताणें गटारतावन. तुवें ताच्या दुवेची गजाल सांगतेस कसो दम रावलो तसो. वय माय स्त्रियांचें नांव पाड केल्यार आसो दी गेलें मू. म्हाका इल्लें उदक हाडून दी पुता. जायत माय.